फित्रच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक आयज आमी ईद मुबारक म्हणून सांगतात आणि तशेंच देवा कडेन मागतात की गोंयची संस्कृती आणि गोंयची अस्मिताय ही सदांच सांबाळून दवरची, गोंयकारां मदीं मोग हाडचो आणि ज्या तरेन आयज आमी ईद उल फित्र मनयतात त्याच तरेन सगळे धर्माच्या जे इतले फेस्टिवल असतात ते आमी बरे उमेदीन मनोवचे आणि सगळे लोकांनी बरे तरेन रावचे हेच आमी आयज देवा कडेन मागतात। सगळ्या पयलीं सुवातेर तर हांव आख्खे गोंयकाराक म्हणजे भावा भयणीक आनी खास कर आमच्या मुसलमान भावा भयणीक आयच्या ह्या ईद उल फित्राच्या हांव उणवणीत परबी दिता। गेले 30 दीस आमी उपास धरून आयज जे आमी ईद उल फित्र मनयता आमचे एकच मागणी आसता, देवा कडेन मागतात की आमचे गोंय म्हणटात ते सदांच एक शांतीप्रिय गोंय रावल्ले आसात। आमी देवा कडेन मागतात की हे ईदाच्या निमतान गोंयांत अशेंच शांतीकाय रावचे, सगळे एकवटान रावचे आणि आख्खे देशाक आमी एक पळयता की एक अमन आनी शांती हे गोंयांत रावची हे देशान आसची म्हणून दरवड आमी हांगा बरें दवरता, हांगा सगळे मेळोन बिळोन रावता। इवन आमीच म्हणून न्ही, आमकां हांगा खूब जाणांनी आमकां हेल्प केला, लायक तुमी म्हणू शकता पुलीस एडमिनिस्ट्रेशन आहा, मागीर आनी आहा, ते तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां हेल्प केला, तांकांय आमी थँक्यू सो मच म्हणटा आणि तांकां अशें मागता की आमकां सगळ्यांनी अशेंच फुडें हांगा हातभार लावन आमकां मदत करची आणि हे सगळें जावपाक आमकां हेल्प करची। थँक्यू सो मच। Yeah, thank you very much everyone. It is a very nice occasion today where we are getting together for the celebration of Eid today. It was a 1 month time when we had a hard fasting, and after the fasting today we are celebrating our Eid along with all our brothers here, and we had namaz in our Eidgah Masjid, and we are just concluding it with a lot of love, affection. Now this is a very good occasion to thank not only our Muslim brothers, I want to thank our non-Muslim brothers, because this 1 month I'm sure there might be a lot of inconvenience faced by y'all because of this prayer timings at odd time. There were people moving around, and the cooperation, the love and affection what we have got from our non-Muslim brothers, it was amazing. It has been showing that when we are together, no communal, we have a very good communal harmony in Goa. And I feel, and I've prayed, we have prayed, everyone in all the namaz, we have prayed for this communal harmony to carry forward always. Okay, so thank you very much. Every year आम्ही रमजानची ईद करतात आणि ऑलमोस्ट 7,000 नमाजी जाणां एवरी इयर प्रे करतात। ओके, आणि जे बी प्रे करता आम्ही इतली ऑर्गनायज करता की सगळे पीसफुली जाता, कोणाचे काय प्रॉब्लेम नासता, इवन आमकां पुलीस सगळे सपोर्ट करता।